प्रियाच्या बाबा बहिणीनो, या दिसांनी मनशाकडचे जिवीत चड आनी चड कश्टांचे जावन येता ते आमी पळयता. वयल्या वयर कर्गां मनशाकुळाचेर येवनचो आसात. कालच्या दिसा सांजेर हांव टीव्ही मुखार बसलो आनी ह्या वेळार एक विशेष खबर त्या टीव्हीर हांवें आयकली आनी ती जावन आसा देंप्याचो व्हड एक जोमो भारताचेर धड घालून आयला. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र उतरून कर्नाटकाक लागीं पावला. असलें बेळें सक्कड देसवाट करन आसा. आयकत आसतना हांव शेरमेलो. कितें घडटा संवसारांत? बाबा भयणी, मनशाकुळाचें पातक एका कुशीन चड जालां आसता आनी एका कुशीन मारेकार कर्गां, पिडा, मारेची पिडा अनवरां मनशा वयर तेच आसात. कोरोना पिडे वरवीं आमी कंगाल जावन गेल्या. देंप्यांचे व्हड कर्ग आमच्या भारताचेर येवन आसा. परोशेक वादळ आयलें, अम्फान म्हणलें आनी जायत्या जाणांची देसवाड जाली. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तक इतिहासाच्या पुस्तकांत अशें सांगता, सालमांको देव आपली बसवणी दिता आसतना हांवें आकाश तांपलेले वरवीं पावस पडनासतना रावत जाल्यार भुंय ग्रासूंक हांव देंप्यांक अज्ञान दीन जाल्यार म्हज्या लोकां मदें मारेची पिडा धडीन जाल्यार आनी ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक जायत कालतो जायत जाल्यार, म्हजे लागीं मागत जाल्यार, म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो कोट्यो वांडो सांडीत जाल्यार हांव सर्गांत तांकां आयकतलो. कितल्या अपुरबाचें उतर बाबा भयणीनो. मारेची पिडा पडल्या, देंप्याचें खर गायलां, वारें वादळ येतेच आसात आनी ह्या दिसांनी उत्तर भारतांत कठीण विशेष धग आनी आमकांय ती धग आयल्या. पावस आनी एका वटेन आनीकी आयिल्लो दिसना जाय परतो. बाबा भयणीनो, असल्या परिस्थितींत आमी मागत जाय. समयाच्या पांयां तळा पडत जाय. मनशा कुळान दिंबेर पडत जाय. मनशा कुळान पातक रडत जाय. मनशा कुळान देवा मुखार कालते जायचे. देवा मुखार आपली सुकूळ कोण काणगेचे, देवाची काकूळ तूं मागचे. बाबा भयणीनो, आज ह्या खातीर हें आराधन हांगासर आसा केलां. तुमी सगळ्यांनी हर एकलीं तुमी आराधनान भाग घेता आसतना बाबा भयणीनो, देवाक तुमकांच समर्पूंक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा देव मुखार कालते जावया, देवाक आमी आराधन करया. ह्या आराधना वेळार आमी सगळो संवसार सुम्याच्या पांयां भेटून दिवया. कालते जावन आमी देवाची काकूळतो ह्या आराधना वेळार मागया. पवित्र आत्म्याचे देणें विशेष रितीन आमकां पेंतेकोस्ताच्या दिसा दिता देव. आनी ह्या पवित्र दिसा हें आमकां आराधन बोळ दिवन दी, सकत दिवन दी. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी आमकां बरोवन दी. नवो पाड जाल्लो ह्या विशेष रितीन देसवाड जाल्लो संवसार देव आपल्या पवित्र आत्म्याचे द्वारे नवो करून दी म्हणून आमी सकट मागया. आनी पवित्र उंड्याच्या रुपार सोम्याक आमच्या मदें ह्या घडये आमी स्वागत करया.
ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन देवा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन पवित्रत्या तुका आराधन त्रिएक देवा तुका आराधन पवित्रत्या तुका आराधन त्रिएक देवा तुका आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन बाबा बहिणीनो या उंड्यावर परसच्या जेजू को खालसान तावन आम्ही आराधन करूया त्रिएक देवाचो पवित्र मोग मुझ्या आणि तुमचे दिन त्याने उघडा भोग केला बाबा बहिणी हाव आणि तुम्ही या संसारात जीवनाचा हे जीवित देवान म्हाका आनी तुका मोगान दिल्लें हो सोबीत संसार बापान म्हज्या आनी तुजे खातीर रचला बापान आमी तुजे भुरग्यांनी संस्कृत आसा जय म्हणल्या खातीर आमकां ताणें तो दिला आनी ह्या सोबीत संवसारांत बाबा भयणीनो हांव आनी तुमी जियेत हांव ह्या संवसारांत बाबा भयणी कितें आवाज म्हजें म्हूण लेखता म्हजें आस्त बुदीक म्हजें धन दिर्वे म्हजे वस्तू म्हजे भांगर म्हजो दुडो बाबा भयणी हें सगळें देवाचें देणें म्हजें न्ही वा तुजें न्ही देवान म्हाका दिल्लें रचणार बापान म्हाका दिल्लें वय बाबा भयणी ह्या संवसारी जिवितांत सुरवेल्या त्या मनशा बरी आमी सुकोन पडटा संवसारी जिविताक आमी लब्धो न्हू देवातान आमी पयस वयता आसतना आमचो देव ओगो रावोंक ना कित्याक आमचो देव आमचो मोग करता बाबा भयणीनो ताच्या भुरग्यांनी तुवें आनी हांवें सुकोन पडल्या वेळार आमकां वाटे काडच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें मनशा कुळाक मनशाच्या रुपार ताणें धडलो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर दिलो वय बाबा भयणी उंड्या रुपार जेजू आज कित्याक हांगासर आसा तुज्या आनी म्हजे खातीर बाबा भयणी तुज्या आनी म्हजे खातीर ह्या संवसारांत तो आयला जाल्यार मनशा रुपार ह्या संवसारांत भाऊ भयणी एका गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मला जाल्यार ह्या संवसारांत भावा भयणी तो आमचे बरी मनशा मदें जियेलो जाल्यार मनशा बरें करीत गेलो जाल्यार फकत तुज्या आनी म्हज्या आनी मोगा खातीर बाबा भयणी कालवारीच्या दोंगरार ताणें कुरीस वयलो आनी त्या कुर्सारच आपलो जीव दिलो बलिदान केलें कोणा खातीर बाबा भयणी तुवें आनी हांवें संतोशान जियोवच्या खातीर आमचे हे जिवी संवसाराचे जड जाताना
कष्ट येताना अनवारा येताना वाटेर सुकून पडताना बाबा भयणी आम्ही सकड देवा ते संतोष पावच्या खातीर तुज्या मोगांत आमी जिवच्या खातीर जेजू आमचे खातीर मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार मेलो आमचे खातीर जिवन जालो केदो व्हरतो मिस्तर बाबा भयणी केदो व्हरतो मोगवो यास देवान इतल्या रावोंक ना बाबा भयणी अस्कत मनशां म्हाका आनी तुका घट करच्या खातीर ह्या संवसारांत राजवट बळादीक जावचे खातीर आमचे मोदें पवित्र आत्म्याक ताणें आमचेर धडलो पवित्र आत्म्याक ह्या संवसाराक देणे जावन दिलो एक देवाचो वो तिसरो जण त्रिंदा दिसो बाबा भयणी आमचे मदीं जियेतना आमी बावार्थांत वाडटाव बळादी जाता देण्यांनी भरता जिवीत आमचें संतोष बरी जाता सक्तेन आमी भरता बाबा भयणीनो असलो देव आमचो तर असल्या देवाक मोग केल्ल्या देवाक म्हज्या आनी तुमचें जिवीत सक्तिवंत केल्ल्या देवाक आमच्या जिविताचेर आशिर्वादा वयर आशिर्वाद वतलेल्या देवाक आमी आराधन करया बाबा भयणीनो आमचें तें असलें पातक खोटेपण वायट संगती ताणे कान वडयल्यात आमकां ताणें सुटका दिल्या आमकां ताणें हर रितीचे ह्या बंदपासांतून सुटका दिल्या हर एक आमची पिडा आशिरा तो गुण करता आमकां भलायकी दिता मोतीक संतोष दिता समाधान दिता आमचें जिवीत वाऱ्या वादळा मदें सोलून व्हरता कश्ट विघ्नां अनवरां आमचे वयली निवारता वायट सक्तींक आमचे तो पयस करता पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे जिवीत तो घट करता ह्या सोम्याक आमकांच समर्प्या आराधन करया आनी गावया दुसरो भाग पात्याच्या आसऱ्या आराधन जीविताच्या दातारा आराधन पाख्याच्या आसऱ्या आराधन जीवितच्या दातारा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन पुरवोशाच्या किरणा आराधन काकुळतेच्या सागोरा आराधन भरवशाच्या किरणा आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन ख्रिस्त आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना येशू आराधना काज तो प्राप्त तुझे तो मैत्र की चादर तेरा महिमेचा पवित्र आत्मा चैतन्य जदा तेरा आराधना नि महिमा दुकार दान हालेलुया 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 बाबा बहिणी रचणाराक सोडवणदाराक जिवितच्या हुंड्याक आमी नमान केलो
आराधन केलें. बाबा भयणी, ह्या संवसारांत तूं आनी हांव ह्या सोम्याच्या जतनेकाला आसां केदो व्हडो संतोश आमचो. सबारपुटी जिवीत आमकां भोगता आमी एकसुरी आसां. सलवल्या कंगाल जाल्या जिवितांत आमकां वाट ना. बाबा भयणी, आमकां हें म्हणूंक जायना कित्याक जिविताची वाट जेजू म्हज्या आनी तुजे सांगाता आसा. जिवीत सोदाता हांव जिवीत असो उंडो म्हणलो सुमी सगळ्या मनशाक जिवीत दिल्लो सुमी तुज्या आनी म्हज्या सांगाता आसा. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तो चलता. हे मावसाच्या वाटेर दोगशीच निराश जाल्ले, कंगाल जाल्ले, पूण जेजू तांचे सांगाता चल्लो. तांचे सांगाता ताणें मेटां काडलीं. तांचे सांगाता तो उलोवंक लागलो, सूख दूख वांटूंक लागलो. बाबा भयणी, तोच जेजू म्हज्या आनी तुमचे सांगाता आसा. भिवूंचे नाका. लेट अस नॉट फियर. धैर्यादीक जावया कित्याक सुमी आमचे सांगाता आसा. बाबा भयणी, आज ह्या आराधनांत तुमी जायतीं जाणां सगळ्या संवसारांत खंय खंय जावन तुमी भाग घेतात. आज ह्या वेळार जेजूक तुमचें जिवीत भेटोवन दिवया. जेजू तुमचे सांगाता आसा. तुमी एकसुरी आसात म्हूण चिंती नाकात. उंड्या रुपार हांगासर असो जेजू तुमच्या जिवितांत तुमचे सांगाता. तुमच्या कश्टांत, तुमच्या दुखांत, तुमच्या बेजारांत, तुमच्या सलवण्यान, तुमच्या एकसुरपणान बाबा भयणीनो तुमचे सांगाता तो आसा. धैर्य घेया, भिये नाकात. हे जेजू को तुमचे जिवीत समर्पिया. आज एक घडी भर आमी उंड्या रुपारच्या जेजू को आमकांच एक घडी भर आमी समर्पिया. तुमची जाप बसले कडेन तुमी हरियेकलो हे उलो दिया. आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. ह्या दिसांनी आयिल्ल्या कश्टां अनवरांनी पिडेशिदे वरवीं दुखान खंतीन आनी बेजारान भरलें आमचें जिवीत आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आर्थीक संकश्ट, घुस्पडाय, गोंधळ, सूख समजणी ना हुंदणेन आनी बावार्थी जिवितांत अस्क जाल्ले आमचे कुटाम आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. कश्टां, खंती दुखां, बेजाराय, पिडा शिडा हांचे मदीं तुवें आमकां दिल्लें शांती समाधान, मोतीचो संतोषो आनी कुडीची भलायकी आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. ह्या कोरोना पिडे वरवीं मिसाक येवंको आमकां सांगाता मेळोवंको अवकाश मेळनासतना एकामेकांतोन आमी पयस आसून आत्मीक रितीन आमी भोगचें एकसुरपण भोगचें आमचें सगळें फिरगस कुटाम आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. कोरोना पिडा आनी लॉकडावनाक लागून फावतें काम नासतना, आदाय नासतना, वरवीं नासतना, मोतीचें समाधान नासतना, एकामेकाचें सांगतपण नासतना कश्टोंच्या आमच्या वाड्याच्या सर्व कुटुंबांक आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनी वैयक्तीक जिवितांत राग, मोसरो, स्वार्थ, पारीकपण, द्वेष, हागे, जिद्द, वायट, खबरो, आळसाय, शिळेपण इत्यादी द्वारे आमी केल्ली सर्व रितीची पातकां आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. म्हजे ती आशच्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो सर्व रितीच्यो अस्कतकायो आनी आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत हांवें भोगच्यो विविध रितीच्यो पिडा शिडा
आणि आमचे भितर भोगचे सर्व रितीचे कष्ट आणि दुःख आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू या संवसारी तुवें म्हाका दिल्लें धन दिरवें आस्त बुदीक आनी सगळे भांगार सिंगर आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू कुटुंबा खातीर घरदार संडून परगांवांत आनी रात दीस वापुरासान म्हटलें की नासतना कुटुंबाच्या मोगांत जावन पयस वचून कुटुंबा खातीर त्यागान वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याक आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू आपलें कुटुंब संवसारी जिवीत त्याग करून फिरगेच्या लोकांची गरजेवंतांची कश्टांत आशिल्ल्यांची सेवा करतल्या रात आनी दीस आमची आत्मीक जतन घेतल्या आमच्या पिरगजेच्या देशेच्या धार्मीक तशें सर्व याजकांक धार्मिकांक तशें भाव भयणीक आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं आयिल्ल्या संकश्टां वेळी आमच्या देशेच्या क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव लोकांक धैर्य दिवन निरंतर मागणें भेटोवन सर्व रितीच्या गरजांक पावोवन सगळ्या लोकांची जतन घेतल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापाक आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या कोरोना पिडे वेळी सर्व पिडेस्तांची जतन घेतल्या डाक्टरां नर्सां भलायके कार्यकर्ता सरकारी अधिकारी आनी पुलीस खात्याच्या सर्वांक आम्ही तुका समर्पिता सोम्या ह्या जेजू कोरोना पिडे वरवीं लॉकडावना वरवीं आपली कामां उगडावन रावंक एक निर्मळ घर नासतना जेवंक जाय परतें जेवण नासतना पयन करूंक वाहन नासतना कश्टांक सांपडून बुकेन वळतल्यांक आनी काम नासतना कश्टांत आसच्या सर्व आमच्या बाबा भयणीक आम्ही तुका समर्पिता सोम्या जेजू बाबा भयणीनो सगळी आमची प्रार्थना आमी भेटयली आनीक एक सभार आसा सगळी पवित्र सभा आमचो बाप साहेब बेस्पू सगळे पवित्र सभाच्या सांद्याक सगळ्या राष्ट्रांक सगळ्या आमच्या बाबा भयणींक अक्रिस्तांव तशें क्रिस्तांवांक कोणाकच आमी भेदभाव लेखी नासतना हर एकल्याक आमी सोम्याच्या पांयांत भेटोवन आतां आमी गावया समर्पण सोम्याक समर्पणाचें गीत गावया आनी ह्या गितांत आमी भाग घेवया भक्तीपणान आनी आमकांच काळजान तावन जेजूक समर्पया सगळो हो संवसार ताका समर्पण आमी आतां मागया आमचे संगी तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू आमचे संगी तू आसाय सुखा दुखा तू संगी आसाय जेजू दिव तुझी ससाय आमकां दिव तुझी ससाय आमचे संगी तू आसाय सुख दुखा तू संगी आसाय जेजू दिव तुझी ससाय आमकां दिव तुझी ससाय बेरांत आमकां दोस्ताना तैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां जोंडिताय जेजू जैत आमकां जोंडिताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुख दुखा तूं संगी आसाय जेजू दिव तुझी ससाय आमकां दिव तुझी ससाय वय बाबा भयणी
जिवितांत आमी कष्टांत असताना खंती दुखांत असताना खंत बेदरायत असताना आमच्या जिवितांत जेजूच सामको संतोष दिता. समर्पिया कितें दूख आसा जेजूक समर्पिया, कितें कष्ट आसा जेजूक समर्पिया, कितें सलवणी आसा जेजूक समर्पिया, कितें आमच्या घरांत अनवार आयल्यान जेजूक समर्पिया, कितें तुमच्या जिवितांत ज्या दिसांनी समाधान पाड करता ते जेजूक समर्पिया, काळजांत तो समर्पिया. आमच्या जिवितांत आमकां सत्य घाय आसात काळजांत, कितलेशे उतरांनी केल्ले घाय आसात. बाबा भयणीनो जेजूक समर्पिया. जेजू आमकां सगत दिता, जेजू आतां आमकां गुण करता, जेजू आमकां बरें करता. पवित्र आत्म्याद्वारे तेच्या उतराद्वारे तो आमकां गुण करतलो. परत आमी ताका समर्पिया, दुसऱ्या चरणां आमी गावया. खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजांत तोपताना भोगसून कृपा तूं दिताय जेजू. भोगसून कृपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू. दिन तुजी ससाय आमकां, दिन तुजी ससाय. बाबा भयणीनो खंडीत जावनी जेजू आज आमकां आपडतलो. पण बाबा भयणी मनशांत एक आडखळ आसा. केदळा मनीस पातकान जियेता. बाबा भयणी उडोल आमी आयकलें इतिहासाच्या पुस्तकान देवान म्हणली ती उतरां. केदळा मनीस पाताक रडून जिणे बदलता तेदळा तांचें जिवीत हांव आशिर्वादीत करता. नांतर मनीस विघ्ना अनवरांनी जियेतलो. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकान भाऊ भयणी देवाचें उतर आमकां सांगता 7व्या अध्यायांत. सर्वेस्पोर म्हणटा चार देशाच्या चारय कोनशांचेर अंत येयला. आतां तुजेर अंत येयला. म्हजो क्रोध हांव तुजेर धाडटलो. पूण सर्वेस्पोर देव कितें सांगता? म्हजो क्रोध हांव तांचेर धाडटलो. तुजे साली प्रमाणे तुजेर पर्मा करतलो. तुज्या सगळ्या कांटळ्याच्या करण्या खातीर हांव तुका ख्यास्त लायतलो. आनी तुजेर म्हजी दयाळ दीस हांव घालचो ना. तुजी काकुळट हांव करचो ना. वय बाबा भयणी केदळा मनीस आमी आमच्या वाट्यान चलता. केदळा मनीस आमी काळजान धरून जाता. केदळा मनीस आमी गर्वान आनी अंकारान भरता. केदळा मनीस आमी पाताक वळखना. केदळा आमी देवाक मुखार रावता. बाबा भयणी आमचें जिवीत बरें जायना. कित्याक देवाक आमी विरोध वेता. देवाच्या मोगाक आमी पात्र जायना. देवाची काकुळट आमकां भोगूंक जायना. त्या देखून बाबा भयणीनो आमी उडास दवरया. केदळा आमी देवा विरोध वेता. देवाची खंडीत जावन शिक्षेक आमी पात्र जाता. अनवरां वयल्या वयर आमी येतली. त्या देखून देवाची काकुळट आमी मागया. देवाचें उतर आमकां सांगता एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत बाबा भयणी वाक्य 20:1 तावन 20:3 आमकां अशें सांगता देवाचें उतर. पूण कोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकां पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलात जाल्यार तो खरेंच जियेतलो आनी तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो आनीक उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. वय बाबा भयणीनो देव आमचे ती खंडीत जावनी आमी परिवर्तन जाता संतोश पावता. एक घडी भर आमचे पातक रडया. बाबा भयणीनो देवा मुखार कलते जावया.
हर एकलो आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा मुखार आमी कांय न्ही, पाताक आमी केलां धांवपुरो, चुकोन आमी पडल्या धांवपुरो, पूण आमचो देव काकूळ दिसो देव. तो आमची पातकां मेजिना. देवाची काकुळटी इतली उरती की हर एक पाताक तो आमचें तें असलें धुवन काडटा, नितळ करता, आपल्या आमोदेक रक्तान तो शुद्ध करता. त्या देखून बाबा भयणीनो, देवा मुखार आमी सक्कड एक घडी भर घालते सवया आनी आमची पातकां बोगसाने मागया. तुमची जाप आमची पातकां बोगसी ये सोमया. आमची पातकां बक्षी ये सोमया. मुगळा सोमया, आमच्या जिवितांत परत परत संवसाराच्या आशेक लागून तुजी अरक्षा केल्ले खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. आमच्या कुटुंबांत मागण्याक आनी तुज्या उतराक फावो तो वेळ आमी दिनातल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. ह्या दिसांनी इतलो वेळ आसून घरांत मागण्याची अलक्षा आमी केल्ले खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. म्हज्या कुटुंबांत आवय, म्हजी आवय बापूय, वडिलां, तांचे ती हांवें गौरव दिनातल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. म्हज्या बेसाच्या जिवनांत म्हज्या जिणये संगात्याक फावो तो मोग दिनासतना, विश्वास हांवें सांबाळिनासतना, संगतपण दिनासतना बेसाच्या कायद्यांची अलक्षा हांवें केल्ले खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. कुटुंबा जिविताच्या माऊल्यांक हांवें मोल दिनासतना, भुरग्या बाळांक फावो ती जतन तांकां आमी घेनासतना, तांकां मोग दिनासतना संवसारी वस्तू आनी संगतीक आशिल्ल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. जाणां आसुनी सुखे वयर सुखे, पातकां वयर पातकां आदरून लेख आनी मीत नासतना तुका दुखयल्ल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. इतल्या आपुरबायेन तुवें म्हज्या कश्टां अनवरांनी सांबाळलेल्या रे, परतून परतून म्हज्या बाबार्थांत हांवें दंडळिल्ल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. म्हज्या ल्हान भावा भयणीक कितें केलें तें म्हाका आज तुमी केलें म्हूण तुवें शिकयलें. पूण आमी हेरांक बरें करिनासतना, तांच्या कश्टां दुखांक आमी कुमोग करिनासतना तांकां अपमान केल्ले खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. पवित्र आत्म्याचें तेंपल जावन आसच्या म्हज्या ह्या काळजांत राग, द्वेश, मोसोर, जिद्द, हागे, बारीकपणो, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, गर्व हांवें बरें दवरल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. कुडीच्या ओडण्यांक, सैमीक अस्खतकायांक, खाणा पिवनाक आशेवन पोटार्थपणाची पातकाक हांवें बली जाल्ल्या खातीर आमची पातकां बक्षी ये सोमया. पिडेस्तां आनी प्रायवंतती हुस्को दाखयनासतना तांची फावो ती जतन घेनातल्या खातीर आमची पातकां बगोस ये सोमया. वायट देख हांवें म्हज्या जिवितांत हेरांक दिल्ले खातीर आमची पातकां बगोस ये सोमया. बाबा भयणी, सक्कड आमची पातकां कितें आनी कितें उरलां जाल्यार सक्कड आमी एक घडी भर हर एक आमच्या जिविताचें ल्हान आनी व्हड पाताक वळखून देवा कडेन आमी बक्षाने मागून एक गीत गावया आनी आमी देवाची काकुळटू पूर्ण तरान मागया. बोगस म्हाका सोमया, बोगस म्हाका सोमया, बोगस म्हाका सोमया, बोगस म्हाका सोमया, बोगस म्हाका, बोगस म्हाका, बोगस म्हाका सोमया. हांव एक पाकी, हांव एक पाकी, हांव एक पाकी, हांव एक पाकी, बोगस म्हाका सोमया, बोगस म्हाका सोमया. काकुळट म्हजी कर देवा, काकुळट म्हजी कर देवा, काकुळट म्हजी कर देवा, काकुळट म्हजी कर देवा.
तुका दुखयले पापावे आदारले तुका दुखयले काकुळत मुजी खरी देवा काकुळत मुजी खरी देवा. देवाचे उतर आता आम्ही ऐकूया. धर्मदूतच्या कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 2 वाक्य 1 ते 4. पेंतेकोस्तच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगता मेळून आसले. तेदवा एकासने कठीण जड वारें आयलेले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो. तो वळतांका आनी तो सगळ्या घरांत भरलो. तो वळतांका दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्य सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. बाबा भयणीनो, एक मोठो नियाळ ह्या वाचपांचेर आमी करया. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी विशेष दग. ह्या दगीक आमी सगळे गामेतांव आनी तकतांव पुरासन जाता. इल्लें भायर गेल्यार काम करना आमकां पुरो जाता. आमी भितर येवन बसता वाऱ्याक. भायर झाडां पळया वताक ती झाडां बावून उदक न दिल्लें उणें जालें जाल्यार ताचे पांटे बाग जातात. कित्याक तांचो बोळना. बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसाराक जीव जावन आयिल्लो केन्ना शिसा मदें तो नातुल्लो सर्गार सोडून गेलो. ह्या वेळार शिसांक एकसुरपण भोगलें. बावलेल्या झाडां पर्यंत तें जालें. तांचें धैर्य उणें जालें. ते भितर लिपोवन बसले. एका कुडा भितर बसले. बागलां बंद केली. कितें अर्थ? मनीस बाबा भयणी देवा भयणी आमचे जिवीत हे पर्यंत जाता. केन्ना मनशाच्या जिवितान देव पयस सरता. ह्या मनीस देवातान पयस सरता. मनशाचें जिवीत काळोखाचें. दांपुल्ल्याक त्या दारांत भितर आसले बरी, कुडांत आसले बरी. दारांत दमतात. भायलें वारें ना. बे आकांत एकसुरपण. बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भविश्या असल्या परिस्थितींत आमी ह्या दिसांनी आसावंक ना. ह्या दिसांनी वयल्या वयऱ्यांच्या कश्टां आनवारांनी आमी तकल्या. बावन गेल्या झाडां परी आमचें जिवीत बावन गेलां. एकसुरपण भोगता. आकांत भोगता. भेंड दिसता. कितें जाता? फाल्यां कितें जाता? परवां कितें जाता? एकादीचो आकांत आमचे मदें रेवड घालता. आनी शीस भितर दारांत दांपून भितर आसले बरी आमी भितर आसाव लॉकडावनान. आमी लॉकडावनार आसाव, बंद आसाव. पूण कितें घडलें? बाबा भयणीनो, खंयच्या घडये शीस भितर आसले जाल्यार ते कालीस नातिल्ले, ते मागण्यार आसले.
स्वभावार्थन की जीव आसलो जेजून दिल्लो भासावणी ताच्या मोतीन दसल्यो आणि ते प्रमाणे ते सांगता बसून मागतले मोरी तांचे मध्ये आसली आणि देवाची उतर आज आम्ही पळयता पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवलो बागलां बंद असले बरी एक व्हडा आवाज आयलो आणि पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपार तांचेर येवन बसलो आणि ते पवित्र आत्म्यान भरले आणि बंद जाल्लीं दारां उक्तीं जालीं ते भायर आयले आणि त्या घडयेतावन नवेपण आयलें भायर गेल्ले ते जीवन जेजो परगडूंक लागले त्या दिसा पवित्र सभा जल्मली भक्तांचो सोमो आरंभ जालो तांचे उतर आयकून कितलोसो लोक देवा थंय फाटी भरतलो पाताक रडलो जिवीत बदललें सुरविली पवित्र सभा आरंभ जाली केदें व्हरतें अजा पळया पवित्र म्हणटा आसतना बाबा भयणीनो आज आमच्या जिवितांत आमकां हें गरजेचें आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्रान आमारी पात दिला या क्रिज्मा आमारी पात दिला पूण दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमी एकसूरपणांत आसतना आमी असल्या बंदड्यांत आसतना आमी बाबा भयणीनो आमचे ती परत आमचें जिवीत नवें जायचें आनी ह्या नवेपणाक आमी आज ह्या खरगांतावन आमी कश्ट केल्या आमी तांचेतून भायर येवन लॉकडावनांतून भायर येवन नव्या जिविताक नव्या तरेच्या बाबडती जिविताक आमी आरंभ दिजय आज सोम्याचो हो संदेश चार संगती आमी उडास करया बाबा भयणीनो पयले सुवातेर मागणी आमारी पात पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां लाभता हांवें सांगलें वडोलो ह्या वाचपाक ते समेस्त एक सुवातेचेर सांगता जो मोदल्ले आनी थंयसर ते मागणें करतले आनी त्या देखून त्या घडये पवित्र आत्मो तांचेर आयलो धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 1 आमी पळयता सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत ताणें कितें ताचें मिसांव आरंभ केल्लें भावार्थी ताजे जमो चड आनी चड जालो त्या वेळार दगदवणी आरंभ जाली तांकां आडकडी सुरू जाल्यो आनी त्या वेळार ते सांगता मेळटात आनी मागतात आनी कितें जाता धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 4 आमी पळयता अशें ते परी मागणी करीत आसतना ते जुमदली सुवात सगळी हल्ली आनी ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर परगटूंक लागले बाबा भयणीनो कसली बदलावन पळया बियल्ले ते मागणी करतात थंयसर सांगता येतात आनी ह्या घडये ते मागता आसतना एकासने पवित्र आत्मो ताजे ते येता पवित्र आत्म्यान ते भरतात आनी सगळी सुवात हलता आनी धैर्यान ते देवाचे उतर परगट करतात पळया आज आमकां हें गरज भावा भयणीनो आज जर तर ह्या कोरोना पिडे उरबी ह्या कश्टां विघ्नां आनवरां आयिल्ल्या वेळार आमी सकड मागता मागण्यार पडता दिंबेर पडता सगळी सुवात न्ही सगळो देश आनी संवसार हालोवची सकत आमकां देव दिता सगळो संवसार आमी हालोव येत हालयचय तेंच तें बळादी मागणें आमकां जायचय आनी ह्या मारी पात कंडिशनी संवसारार आयिल्ली अनवरां आमी निवार येत परत आमी पळयता धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 8 वाक्य 15 तो 7 शिसांनी मागणें केलें दैत्य जन त्या पवित्रांनी मागणें केलें तो व्हडलो पवित्र आत्मो तांचेर आयलो आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थंयसर विचित्रां अद्भुतां घडलीं बाबा भयणीनो हें देवाचें उतर आमकां सांगता बळादी क्रितीन पवित्र आत्मो तांचे थंय तो येता परत आमी पळयता अध्याय 10 वाक्य 4 तो 5 आमी पळयता थंय फिलिप्पो पवित्र आत्म्या खातीर मागता आनी आमी पळयता जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचेर थंयसर पेद्रू पवित्र आत्म्या खातीर मागता आनी अशें सांगता देवाचें उतर अशें पेद्रू उलोवन आसतना तसो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी जुदेव न्हय आसल्यारांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें पळोवन पेद्रू आनी ते सगळे बाबार्थी वीजमीस जाले भाव भयणीनो हे मागण्याचो पळया मागण्याची सकत जुदेव आनी जुदेव न्हय आसल्याचेर पवित्र आत्मा आयलो पवित्र आत्म्यान ते भरले आमकां हर एक लागी तें मागणें पवित्र आत्म्याची सकत दिता
ते देखून बाबू बीन पयल्या सुवातेर आमी ह्या दिसांनी मागणें बोळ करया. मागणें आमच्या घरांनी आमी मस्त वेळ आसा, लॉकडावनार आमी आसा, इतलो वेळ कितें करचें. आमी जायत्यो संगती आमच्या इंटरनेटार फोनार मोबायलार करशिता, पण आमी कितलो वेळ मागण्यार करशिता. भाव भयणीनो, हांवें आनी तुमी सगळ्यांनी मागण्यांत ह्या दिसांनी करसूंक जाय. बोळ करया आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमी ह्या दिसा मागून घेवया. दुसरें, पवित्र आत्मा बें पयस करता. बाबा भयणीनो, ते दारां बंद करून भितर बसले, ते बियान बरयल्ले, पूण केन्ना पवित्र आत्मा आयलो, बें पयस केले, ते भायर आयले. तस्सो भिव करो पेद्रू. जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लो, इतल्यात हजारो लोक आमकां वचून जिवन जेजू परगडटा, मरणाचें बें ताका ना. कसली बदलावण पळया. धर्मदूताची कृत्यां आमी पळयता, अध्याय 4 वाक्य 30 भियेल्ले शीस सुरविल्ले क्रिस्तांव धैर्यान बरतात आनी सुवार्ता परगडतात. भाव भयणीनो, आमकां मस्त रितीचें बें आसता. आमकां थोड्यांक उलोवंक सत उलोवंक आमकां बें दिसता. थोड्यांक आमकां मनशांचें बें आसता, आमी दाक्षिणाचें बें, हेरांचें बें आमकां. थोड्यांक आमकां नितीन सतान नितीन चलोवंक बें दिसता. आमी थंय लिपयता, भियेता आनी हे सगळें वायट जिणी जियेता. सलवणेचें बें, परिक्षेचें बें, आमकां थोड्यांक स्टेजीचें बें, जिवितां मस्त रितीचें बें आसा. बाबा भयणीनो, आमी भियांतलें भायर येवंक जाय. मनशां सारकें जियेवंक जाय. आमी मनशांनी केदिंगस संवसाराच्या बियान आमी चलोवंक जायना. देवाक मात्र आमी भिये जाय. त्या देखून बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमी मागया आनी देवा धैर्यान आमी बरया. आनी तिसरें, बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता. शिसांक जाणवाय आयली. भितर बसले ते आपोस्तल उलोवंक येताले. पेद्रूची कसली जाणवाय पळया, कसली जाणवायची उतरां तो उलयता. हर एकले विस्मीत पावतात, विविध भासांनी तांकां आयकता. केदी व्हडली जाणवाय. उलोवचें मात न्ही, आयकोवचें पर्यान. विविध भासांनी उलोवचें ताणें. खंय तावन आयली जाणवाय. सा पावलो पळया, तेज्या परिवर्तना उपरांत केद कसली जाणवाय ताची, कसली बारपांदाची. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिता. ह्या दिसांनी आमी संवसारी जाणवाय जोडटा, पूण आज आमकां गरज पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया. आमच्या मागण्यांत वरी आमी बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो जोडया, पवित्र आत्म्यांत हांव जाणवाय सोडया. आनी चवथें, बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां गूण करची सकत दिता. पळया, पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरलो, देवाळाक गेलो. एक तोंटो मनीस थंयसर आयलो आनी ताच्या लागीं काय भीक मागोंक लागलो. पेद्रू म्हणा लागलो, बाबा तुका दिव, म्हजे लागीं पयशे नात, बंगार नात, रुपये ना, पूण जेजू जीवन जेजूच्या नांवान हांव ताका सांगता, उठ आनी चल. उठलो आनी चल्लो. तोट्याक ताणें गूण केलो. खंय तावन येयली सकत मागण्या वरवीं पवित्र आत्म्यांत वरी. बाबा भयणीनो, धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 5 वाक्य 12 आमी पळयता. थंयसर शीस खंयसर ते सुवार्ता परगट करीत वेताले. हर एकलोय बरो जातालो. सावळीचो मेन आप जेजूची सावळी खंडी जावनी, पूण शिसाची सावळी पर्यंत तर ही सकत पवित्र आत्म्यान ताका दिली. अशें ह्या रितीन आमी पळयता. अजापांची सकत येता. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 8 वाक्य 4 पिलीपो थंयसर ताच्या मारिपात अजापान जाली. पेद्रू जॉपांत तबीता म्हणल्या एका चलयेक, मेल्ल्या चलयेक, त्या स्त्रीक जीव करता. तर अजापांची सकत बाबा भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां दिता. आनी आखरेचें आमकां जायत्या बंदडांतल्यान आमकां तो सुटयता. त्या देखून भाव भयणीनो, धर्मदूताची कृत्यां आमी पळयता. बंदेंत आसल्या आमी बंदेंत आसल्ल्यांक जायत्यांक त्या मागण्यांत वरी सुटका मेळटा पवित्र आत्म्यांत वरी. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 2 वाक्य 1 पळयता. आमी आपोस्तल स्वबंदडांतले भायर येतात. तांणीच तांकां बंद करून दवरलें. आतां त्या स्वंत बंदडांतले ते स्वबंदडांतले भायर येतात. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 12 वाक्य 7 पळयता. पेद्रू बंदेंत सुटका दिता. सगळी पवित्र सभा ताचे खातीर मागता ताका बंदेन घाल्ल्या वेळार. आनी तांच्या लोकांच्या मागण्याचो फळ जावन पेद्रूक बंदडांतले रातीक देवाचो दूत भायर हाडटा.
पाऊल आणि सिलास बंद्यांतले सगळी रात त्यांनी मागणे गेले तांकां बंदडीची दारां उक्ती जाली आनी अशें ते भायर येतात. बाबा भयणीनो, आमकां मस्त बंदडे आसात. ह्या संवसारी जिवितांत आमकां पयशांची बंदड आसा, कुडीच्या वडणीची बंदड आसा, आमच्या सवयांची बंदड आसा, देवसराची बंदड आसा, दाक्षिणीची बंदड, दैत्य संवसारी रितीच्यो बंदड आसात. आज आमी भायर येवंक जाय. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याक आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां सगळ्यांक आमकां सुटका दिवन दी. एक घडी भर आमी सकट आतां पवित्र आत्म्याची सतताय मागया, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मागया. बाबा भयणीनो, आमकां हांस आमी जेजूक समर्पया. तुम्ही खंयसर आसात, एक घडी भर तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. तुम्ही बसले कडेन तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. पवित्र आत्म्याक तुम्ही मागा. तुमचे काळीज, तुमची तुमची कूड आत्मा सगळे सोम्याक भेटोवन दिया. सोम्याची पवित्र सगत आमचेर देवून दी. शिसांचेर पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना ताचें जिवीत बदललें. ते बंदड्यांतले भायर आयले, काळोखांतले भायर आयले, सलवणींतले भायर आयले, निराशेंतले भायर आयले, बेजारांतले भायर आयले, एकसुरपणांतले भायर आयले. आज जेजू आमकां भायर हाडटा. बाबा भयणीनो, तुमी बंदड्यांत आसात. ह्या दिसांनी कंगाल जाल्यात, सलवणेच्या बंदड्यांत आसात, काम नासल्या बंदड्यांत आसात, बेजाराच्या बंदड्यांत आसात, आर्थीक संकश्टाच्या बंदड्यांत आसात, कुटुंबाच्या भविष्या कुटुंबाच्या अनवराच्या बंदड्यांत आसात, साबार संगती आमकां बंदी करून दवरतात, सवयांच्या बंदड्यांत आसात, मानसीक खिन्नतेक वळख जाल्यात, हर एक रितच्या वत्तडांत आसात. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. सगळे आमी एक घडे भरून उबे रावले कडेन आतां बसले कडेन तुमचो हात उबारा, हात उबारा आनी पवित्र आत्म्या खातीर आतां मागा. धैर्य दिवच्या आत्म्या, प्रेमाचे धांवडाय, भुजोंच्या आत्म्या, खंत म्हजी निवराय. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी, देवन येवे ख्रिस्त मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी, देवन येवे ख्रिस्त मोगा जरी. सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक, भीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी, देवन येवे ख्रिस्त मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी, देवन येवे ख्रिस्त मोगा जरी. तर देवच्या आत्म्या, ते मुझे धांवडाय, भुजोंच्या आत्म्या, खंत म्हजी निवराय. तर देवच्या आत्म्या, ते मुझे धांवडाय, भुजोंच्या आत्म्या, खंत म्हजी निवराय. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी, देवन येवे ख्रिस्त मोगा जरी. देवून ये पवित्र आत्मा आमच्या सगळ्याचे येकडे मागतल्याच्या अरियकल्याचेर पवित्र आत्मा देवून ये. सगळ्या या संसारात कष्टा भिकना अनवरांनी कंगाल निराशेन पडलेली हर एक आमची भाऊ बहिणी पवित्र आत्मा तुझे खातीर तुझे पवित्रताय मागतात.
सुरविल्या पवित्र सभेन तू देवाने पवित्र आत्म्या बेदर बंदरांतल्या शिसांचे बाहेर येडली वाच्या सकत दिली गोंडकरची सकत अजापाची सकत दिली हे पवित्र आत्म्या याकडे सगळ्या संसाराचेर देवोन ये या कोरोना पिढीवरवी वेगना अनवरावरवी कंगालतले या संसाराक जीवित दिवंक हे पवित्र आत्म्या हर एकल्यानी नव्या जिवितान भरून दी तुझी पवित्र सकत हर एक करोदनी संसाराच्या कोणशा कोणच्या रेखा ख्रिस्तांच्या कृत्याच्या सगळ्या संसाराचेर पवित्र आत्म्याची सकत देवोन दी तुझा अभिषेक जाऊन दे पवित्र आत्म्या बे कोणच्या देतल्या बे आणखी ते पैस कर आणि दैरांत गब्बर तुझ्या देण्याने तो भर तुझ्या फळाने तो भर आणि तुझी जीवित फळा दे कर हे पवित्र आत्म्या हे तो सगळ्या संसाराक उजडाय नव्या दैरान भर आम्ही बेदार बदनान बियन असताना दैरान आमच्या भावार्थान स्वाडे निसट करो पवित्र आत्म्या आमका तो भर आणि शरकार पवित्र आत्म्या आमचे तो देवून घे पवित्र आमचे तो देवून घे हालेलुया 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 come Holy Spirit come upon everyone anoint with your power and grace let your grace and power fill every Christian every person in this world Lord may your power empower and infill your infilling Lord may come out in the faith Lord Jesus strengthen us Lord Jesus come and dwell in us strengthen us O Holy Spirit amen बाबा बहिणीनो सर्व आमच्या गरजांक आतां एक घडी भर आमी मागया संवसारा खातीर मागया बाबा बहिणीनो आज आमी जायत्यो आमच्यो गरजो समया मुखार दवरूंक आसात पयल्या सुवातेर बाबा बहिणीनो पवित्र सभे पासत मागया आमच्या पाप सेवा खातीर आमच्या बेस्वां खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर आज संवसारार लोकांच्या कश्टां खातीर मागचें विशेष मिसांव देवान पाप सेवाक धार्मिकांक आनी याजकांक दिलां परवां पवित्र सभे पाप सेवेचो परवां शेनवारा सगळ्या संवसाराक देर्स सोलून व्हरतलो लोकां खातीर मागतलो सगळ्या संवसाराच्या पाप सेवाक देव सक्तेन भरून दी हर एका देशाच्या बिस्पांक देव आपल्या कृपेन भरून दे हर एका याजकाक ह्या दिसांनी प्रत्येक रितीन जायतो वेळ आसा हर एका याजकाने आपल्या ह्या बिगरजेंत साक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोन हर एका याजकान फिर गजेच्या तशें धार्मिकांनी मागोवंक संवसारा खातीर हर एका धार्मीक भयणींनी तांच्या कोवेंतांनी तांणी साक्रामेंता मुखार मागून संवसाराक सुटका लाभोवच्या खातीर आमी मागया आनी ताची पवित्र आत्म्याची ससाय तांचेर मागया कोरोना पिडेस्तां खातीर मागया भाव भयणीनो ह्या पिडे विरोध आज आमी झुजता दैत्य सगळो संवसार झुजता ह्या पिडे वरवीं कंगालतला दीस येतना पिडा उणी जावची जावन चड चड जावन येता हर एका रितीन आमकां बेभिरांत आमची ती उपजता भावा भयणीनो असल्या वेळार ह्या कोरोना पिडेस्तां खातीर मागया ही कोरोना पिडा विस्तार नाशें ही पिडा बेगीन संवसारांतल्यान पयस जावचे खातीर ह्या पिडेक एक वखात सोदून काडूंक देव विज्ञानीक सकत दिवन दी म्हूण मागया तशेंच ह्या पिडे विरोध झुजच्या सर्व वैजांक नर्सांक आनी सर्व कार्यकर्त्यांक सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी आडळत्या वर्गाक देव सक्तेन बरोवन दी जाणवान बरोवन दी म्हूण मागया बाबा भयणीनो ह्या दिसा प्रत्येक रितीन आज आमी मागोवंक जाय पावसा खातीर बाबा भयणीनो उत्तर भारतांत कठीण दग पडल्या तशेंच दक्षिण भारतांत ही दग सडल्या ह्या दिसांनी पावस आमकां येवंक जाय ही दग उणी जावंक जाय मनशां सुसूंक दवरून तांकां जायनातली ती दग पडल्या हाचे तावन देव आमकां निवारून दी बरो पावस आमच्या गांवाचेर धडून दी बरो पावस दन संवसार थंड करून दी म्हूण आमी सक्कड एक घडी बरो इतल्या तेसांव खातीर मागया उपरांत आमी दुसरे तेसांव आमी परत मागतले हांव ह्या तेसांव खातीर आमी सगळे सर्वेस्पराची सोम्याची उंड्यार परचे जिजूची काकुळत आमी मागया आनी गावया आयक बापा आमची मागणी तुझ्या
तुझ्या सत्ते आमकां बर ऐक बाबा आमची मागणी तुझ्या सत्ते आमकां बर मागया बाबा बहिणीनो आज आम्ही पवित्र आत्म्याच्या परबेती आम्ही ती पवित्र आत्म्याच्या त्या येण्याचो आयतार आम्ही आचरण करता बाबा बहिणीनो पेंतेकोस्त दीस तो पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना त्या संदी असले बेपयस जाले ते धैर्यान भरले तांच्या मिसावान ताका धैर्य मेळ्ळें बाबा बहिणीनो सगळ्या क्रिस्ती मनशांचेर तशेंच क्रिस्ती म्हणजे पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया पवित्र आत्म्याक लिमिटेशन्स नात ताका इतलेच म्हण सगळ्यांचेर पवित्र आत्मा देवलो आमी पळयला धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत सगळ्या संवसाराचेर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया बाबा भयणीनो मनशान भियांतले भायर येवचे खातीर आज मनशाच्या बियाक लागून आज मनीस सूख वांटो धरता बियाक लागून पिदेसपणां बली जाता बियाक लागून मनशा दाक्षिणे सांपडटा बियाक लागून मनीस बाबार्थान दंडळटा बियाक लागून मनीस सतनीत उलो फाटी करता बियाक लागून मनीस बोरी कामां करून फाटी करतात हर एकल्यान आपल्या बियांतले भायर येवंक हर एकल्यान धैर्यान क्रिस्ती जिबिताचे मौलां जिवंक आनी पासारूंक बाबा भयणीनो सताक आनी नितीक साक्ष दिवन हर एकल्या मनशान देवाच्या खुशे प्रमाणे जिवंक ते देवाची सकत आमी मागया बाबा भयणीनो शांती समाधाना खातीर मागया बाबा भयणीनो आज संवसाराचेर झुजाची मोडां उबी देवन आसात आमी पळयता ह्या दिसांनी भारताच्या चीनाच्या गडीचेर घुसपट जावन आसा जैते रितीन चीना झुजाक तयार जावन थंयसर झुजाक तयार जावन आसा तेणे अमेरिका आनी असल्या बळवंत राष्ट्रांनी रशिया चीना असले राष्ट्रांमध्ये आंतरीक झूज चलोवन आसा ह्या रितीन बाबा भयणीनो झुजाची मोडां ह्या दिसांनी उपजोवन आसात कोरोना पिडेन कश्टांच्या लोकांक येदोळसो बरो व्हांवून तांकां ना परत असल्या घुसपडेन संवसार पडत जाल्यार मनशान कितें जिवचें कशें जिवचें आमी सगळें समजून काण घेवया सोम्याच्या हाती आमी संवसार समर्पया संवसारांत शांती उपजोवन दी झुजाची मोडां पयस सरून दीत बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी आमी प्रत्येक रितीन आमी पळयता उत्तर भारतांत देंप्यांचें कर्ग आयलां आनी हे आमच्या कर्नाटकाक आमच्या मंगळुराक येवंक आमच्या दक्षिण कन्नडाक येवंक खंडी जावन असाध्य म्हणलें ना भावा भयणीनो मागया जर तर तें येत सगळें आमचें बेळें राणां नास जातलीं आमी देवा चिकाकूट मागया देवान ह्या देंप्यांक थंय तर पयस सरूंक आनी नाश करूंक आमच्या लोकांच्या पोटाचो ग्रास बुकेचो ग्रास तो नाश करिनासतना हे देंप्याच्या कर्गांतून आमचे भारत देश राखूंक आमी बळादीक रितीन मागया भाव भयणीनो ही कर्गां आमचेर आयिल्लीं पयस सरून दीत देवा कडेन आमी मागया बाबा भयणीनो काम नासतना कितलोसो लोक आसा आज मोटरसायकल 22% शेकडा 22 लोकांक कामां उगडायल्यांत आज शेकडा 22 जाणांक कामां नात कशें जिवचें बाबा भयणीनो काम नासतना कुटाम कशें पोसचें काम नासतना कशें दिसपडतो ग्रास जोडचो काम नासतना कशें मनशान जीव येत कुटाम कशें चलोवचें भुरग्यांक कशें शिकोवचें कशें पोसचें उरप्रायवंतांक बाबा भयणीनो कुटुंबाची जबाबदारी कशी चलोवची एक बरें काम ना जाल्यार खंत बेजाराय दोस्ता दुर्बळकायचे एक रिती गास सुकयले बरी भोगता असले परिस्थितींत आमी आसा सगळ्या आमच्या भारत देशांत लोक आज कितलो दुर्बळकायेन मरता भाव भयणीनो असल्या सगळ्या लोकांची आमी गरजो आमी मतींत दवरया आमच्या सोम्यान आमची काकूळट करचे खातीर आतां आमी मागया आनी उपरांत आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेवया सगळे आमी आतां काळजांता आमी मागया भाव भयणीनो बापा आमचे मागणे तुझ्या सत्ते आमकां बर ऐक बापा आमचे मागणे तुझ्या सत्ते आमकां बर आम्ही सक्कड भाव भयणीनो आतां सोम्याचा आशिर्वाद घेवया तुम्ही दिंबे तुम्ही या घडये मागण्यान बाकी तेणी सगळीं
तुम्ही असलेकडे शेकडे बहुत दिंबीर पडा सोम्या जे काकोळता मी माग्या सोमी आमका आशीर्वाद देऊन दी आज तुम्ही खंडीत जावनी पवित्र आत्म्याचे देणे तुमका सगळ्यांक लाभला आणि किती दितलो पवित्र आत्म्याद्वारे तुम्ही आशीर्वाद घालतलो देखून आज किती मागता तुमका 100% फळा दितलो सगळं सबार जणांनी मुझ्या लागी फोन करणं सांगला फादर आमच्या या गरजे पसत मागा भावा बहिणीनो कोणे तुम्ही सगळं मागला आज तुम्ही आराधना घेतात या बागेत आराधना बाग घेतात की हरी एकल्याच्या तुमच्या इराद्याने सोम्याक याकडे भेटून दिता हरी एकले तुम्ही मुझ्या लागी सांगले गरजो सोम्याच्या पायतळी याकडे दवरता तुमचे जैत्य इरादे जैत्यकडे संसारांत पंता पतातून मग मुस्तफोना लिपतले सनी आराधनीय केल्या उपरांत आणि पदरामचे बसत मागा सगळी तुमच्या इरादे ते सवा जेजूच्या पायतळी दवरता आणि तुमचे बसता मागता भाऊ बहिणीनं सगळा एक घडी बरं सोम्याची स्तुती करूया आणि उपरांत सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया हालेलुया 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 मग आळचे दो तुझ्या आशीर्वादान घालचे दो तुझ्या पाण्यात नेल्या इथले आमच्या गरजो आमचे सगळं आमच्या सगळे आमची मागणी त्या पाण्यात भेटून देतो सगळ्या सौंदर्याचे आशीर्वाद कोण तुझ्या लागे जेतो तुझे जाऊन सगळे मागणी तुझ्या लागे दोन आपल्या घरच्यामध्ये मागतो तुझं का करतो घर जम्या या पवित्र आत्म्याचे सगळे सगळ्यांचे छिबीत राधी घर पिढा कुणकर कष्ट कानमुडी घरातले अनवरा कानमुडी जेजो हरी एकल्याची खान पदारे पैस कर जे तुझ्या सत्यांचे आशीर्वाद देत कर तुझी सकत नाही बळाधिक सकत तुझ्या हरी एका फुट मध्ये पडून दे जेजो तुझ्या आशीर्वादान जेजो हरी एकल्या छिबीत पवित्र कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ये देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सोडा तुम्ही आमका सोडला तुझे सदपणेचं वर्ष दान तुमचे ते आम्ही बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्तच्या पवित मिश्रांक आम्ही मान करून आमका देन फवो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना तुझे सकते वरम का देवा आणि आमका गुण कर बाबा बहिणीनो आयच्या या आराधनान भाग घेतल्या तुमचे बसत मी मागले या आराधनाक आज कुम केला सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज या आराधनाचे कार्य प्रसार केल्ले डिवायन वर्ल्ड TV असो मालक मानेस स्टीफन मेंडेस आनी ताच्या कुटुंबा असो आनी प्रसार केल्ले जॉस्विन असो आज चित्रीकरण केल्ल्या मानेस सूरज मचाद असो आपुरबाचे संगीत दिवन आमकां मागोवंक आदार दिल्या मानेस सैमन पायस बाजाल असो आज ही हांगासर आपुरबाय
हांगासरी आल्तर सुजून कुमो केल्ल्या मांडवळ केल्ल्या आमच्या बजाल CSST धर्म भयणीचो आनी कुमो केल्ल्या सगळ्यांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरतां. दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हें कार्यक्रम आसा केला. तुमचे पासत आमी मागता तुमच्या गरजने केदाळे तुमी आमकां फोन करयेत. देव बरें करूं.